India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. फाटली 48 वरां उटंगरान शेगीत नेट धरला. 6 जुलय मेरेन आशिल्लो ऑरेंज अलर्ट पणजे वेधशाळेन शेनवारा 9 जुलय मेरेन वाडयला. नेटाच्या वाऱ्याचो यदमास. सकयल्या भागांनी पालसणाच्या सुवातींनी रावतल्यांक यो वच करतल्यांक सादूरतायेची शिटकावणी. 70 केप्यां न्हंयो डेंजर लेवलाक तेकल्यो. रस्ते कांय कडेन पूल उदका पोंदा. येरादारी कट. अगर पास्ट 24 आवर्स का रेनफॉल देखेंगे तो गोवा के ऊपर के सारे स्टेशनों से 12 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रेनफॉल रिपोर्ट किया गया. गोवा के ऊपर रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले 4-5 दिनों में भी हाई ही रहने वाला है. इसके कारण आने वाले 5-6 दिनों में ऑरेंज कलर वेदर वार्निंग IMD गोवा ने गोवा के लिए नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के लिए इश्यू किया है. पारोड्या वर्सा प्रमाण रस्तो उदका पोंदा गेल्ल्यान ट्रॅफिक चांदूरच्यान डायवर्ट. पावस एकदम चड झडलो जाल्यार आनी वयल्यान तेची लिवणच्यान बी चड पावस पडलो जाल्यार सगळें उदक हे वाटेन येवन तें उदक चड वता आनी डॅमाची बी सोडली जाल्यार चड जाता. 24 वर जो पावस कंटिन्युअसली पडला तेजेर आज उदकाची लेवल वाडून अरावंड अर्दवर पयलीं हे रस्त्यार उदक येयल्लें आसा आनी दोनूय सायडीन ट्रान्सपोर्टाचो स्टॉप केल्लो आसा आनी ट्रॅफिक डायवर्ट केला जे चांदरच्यान वयता. पेडण्या बुट्टी थळावे म्हणटा मोपा प्रकल्प जबाबदार. आमच्या घरान उदक गेले हांगाच्यान एअरपोर्टाचे. आयज काल कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सगळे येवन गेले हांगासर कोण MLA येयल्लो. बट आयज परत सकाळी पळयता जाल्यार परत आयज सकाळी तितलेच उदक भरलेलें आहा सगळें. कोलवाळे पाळसण कोसळ्ळें. काँग्रेस म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर आनी सरकार बेजबाबदार. आता स्लोप पळयात, दिस इज मोर दॅन 20 मीटर. ताका स्लोपूच ना. ते पावसान 100% देंवतले. सो ही बेजबाबदारपणान हो कॉन्ट्रॅक्टर ही कामां करता. PWD मिनिस्टरान इमिजिएटली हांगा येवचे, NHAIच्या लोकांक आपोवचे आनी कॉन्ट्रॅक्टराचे कारवाई जावपाक जाय. कुळ्या रेल्वे ट्रॅकार झाड पडलें. वास्को लोंडा लोकल आडावली. पारोड्या अग्निशामक दलान रेस्क्यू ऑपरेशनात एकट्या बुडटल्याक साल्वार केलो. एक मनीस थंय एक बारीक झाडा भितर आसलो आनी तो बुडटालो. आमी जेन्ना पावले तेन्ना रोखडे रोप घातलो. हांवें रोप म्हाकाच घातलो रोप फर्स्ट आनी सेफ्टी येयली लायफ गार्ड येयली आनी ताका रोखडोच धरलो हांवें वचोन थंय आनी मागीर भायर काडलो. कुचावती नदी येता तितूंतल्यान भाटा म्हणटा केपें भाटा. उदक वाडिल्ल्यान मडगांवां रस्ते ब्लॉक. हो रस्तो म्हणजे मेन तुका सकाळी स्कूल टायम भुरग्यांचो त्रास जाता. सगळीं स्कुलांक रस्तो वच म्हागेले. सो राती एक माड कट जालो. हांव तांकां वालोर म्हणटा फायर ब्रिगेडचो आमगेलो कोण तेंची टीम फायर ब्रिगेडचे नारायण ठक्कर म्हणून इन्चार्ज बाकीचे आनी फोन केल्या बरोबर आमगेले सगळे लोक आयले हांगा म्हाका सांगलें की तेंच्यांनी आपयलें तेंच्यांनी. ते बरें काम केलें तेंच्यांनी कट केला. आतां ट्रॅफिक सोडटलें मातशें रिटायर्ड वर पावन जे आमी सांगिल्लें आमचो डिमांड जो आशिल्लो की हे जे हायवे आसा वेस्टर्न बायपास तो स्टिल्टाचे बांदचो म्हणून. इतली पावटी आमी बोळ मारले. बाणावलीसान घेवन नावेलीसान घेवन हांगा माडेलान जावन सुरालकारान जावन सगळ्यांनी बोळ मारिल्लो. पूण तांणी आजून ते कानार दवरूंक ना. दीस इज रॉंग ऑन द पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. बाणावलेकार म्हणटा वेस्टर्न बायपास स्टिल्टर करिना जाल्यार बाणावले बुडटा. सिट्युएशन इज लायक आयज आमी समज ब्रिजा पोंदार उबा आहा. हिंग समज वयल्यान ब्रिज वयता आनी उदक सगळें एशें कोन्न आहा. ब्रिज घायल्ले जाल्यार आज उदक एशें कोन्न आसता आशिल्लें. आनी ब्रिज ना जावन हें समज 2 मीटर उंच काडलें जाल्यार यू सी वॉट कूड बी द सिट्युएशन. आनी गव्हर्मेंट अँड गव्हर्नन्स इज ऑल अबाउट दिस एंटिसिपेटिंग अ थ्रेट अँड मिटिगेटिंग हाव अ थ्रेट कूड बी रिड्युस्ड. कुडचड्यार एका घराची वणत कोसळ्ळी. मीराबाग चिऱ्याखणीत पार्क केल्लो ट्रक रातभर पावसान बुडलो. खांडेपारा न्हंयची पातळी वाडटा. फोंड्या कोन्या प्रिवळांत पाळसण कोसळिल्ल्यान फार्मागुडी मार्दोळ मार्गाचेर येरादारी आडवली. एक कोण्या वाठारांत मेजर लँडस्लायड जाल्या. जवळ 2:45 लँडस्लायड जाली आनी 1.5 वर लागले. ट्राफीक पुलिसाक तशेंच फायर ब्रिगेड आसा JCB हाडून हे सगळें मड क्लियर करता म्हणल्यार. आनी जवळ NH-17P हो हायवे 1.5 वर सुमार ब्लॉक उरलो आनी ह्या भागान हो मेजर लँडस्लायड जावन आतां 1.5 वरान म्हाका दिसता यंत्रणा इतली बेगीन कामाक लागून रोखडोच रोड लोकांक क्लियर जाता. मुख्यमंत्र्यान अरिश्ट व्यवस्थापन यंत्रणेची बसका घेवन जिल्लोधिकाऱ्यांक अलर्ट केल्या.
कलेक्टर सगळे इन्स्ट्रक्शन दिल्या, सगळे मॉनिटर करता. डिझास्टर मॅनेजमेंटची टीम वेर इन ऍक्टिव्ह मोड. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.